नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत जालो पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय. निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी उक्तायली चिंता. वेर्णाच्या टोयोटा शोरूमा लागसार रसायनिक कंटेनर व्हरपी ट्रक उमथलो. व्हडा प्रमाणात जाले ट्रॅफिक जॅम. कंटेनरांतले रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान कांय वेळ आडयली येरादारी. फोंड्या पोटवेंचणूक निमणी रद्द. सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल. डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान याचिका काढली निकालात. उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ ह्या तरतुदी वयल्यान कायदेशीर वाद मात कायम. चोडणा खैराट वाठारांतल्या एका घराक लागलो उजो. उज्यान लासून घरकान्नी कायलेत मरण. जाल्यार धुवरान घुसपटिल्ल्यान दोनूय भुरगीं पडली बेशुद्ध. दोगांचेर जीएमसीत उपचार सुरू. पोरणे गोंय वाठारांतल्या दायज थळा भोंवतणच्या जमनी उदरगतीचेर बंदी. गोंय सरकारान घेतला व्हड निर्णय. शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला घेतला निर्णय, सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर व्हरपा खातीर दर म्हयन्याक करता 14 लाख रुपया खर्च. संसोड्यार कायमस्वरुपी कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची काँग्रेस फुडारी सावयोग कोती नोंद केली मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय जालो. पार्टेत एक आमदार आसतना लेगीत पार्टी बरखास्त करपाचो निर्णय चुकीचो असो सल्लोय कांय वांगड्यांनी दिलो. ह्या निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी चिंता उक्तायली. जाल्यार फाटली 4 वर्सां पार्टी बेकायदेशीररित्या चलताली अशेंय कांय सीईसी वांगड्यांचें म्हणणें. 21तल्या 15 फुडाऱ्यांनी पार्टी बरखास्त करपाच्या निर्णयाक तेंको दिलो. मार्च म्हयन्या उपरांत पार्टीचो अध्यक्ष तशेंच पदाधिकाऱ्यांनी वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ती अजून जाल्ली ना असोय आरोप तांणी केलो. मजगतीं कथाकथीत आरजीपीच्या अंतर्गत पक्षफुटीच्या राज्याचो आमदार विरेश बोरकारान आपूण पक्षा वांगडाच आसा अशें रजाव दीत उलपटाळ. मीटिंग आपोवना पार्टीची जनरल बॉडी मीटिंग जावना. फक्त सीईसी कमिटी सुप्रीम म्हणटा सीईसी कमिटीक जाते जाता. सीईसी कमिटीक जे जाता ते आमचे 2 जाण मेंबर आसा हांगा. जे सीईसी कमिटीक पळय जे डिसिजन जाता ते सुप्रीम म्हणटरीत. पूण थंय एक असो शॉकात गजाल आयकुपा आयली आमकां. ती म्हणल्यार पार्टी बंद करपाची. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी बंद करपाची हे सीईसी मेंबर उलयतात. हे प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. आनी सीईसीक जे मेंबर आशिल्ले जे मी अपोज केले हेका तो आमचे प्रेमान भाऊ आसा आनी कॅन्डिडेट आसा. प्रेमान भाऊ तुमकां तेजे डिटेल कितें सांगता. मिटींगेक कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें सगळें सांगतलो. बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना. आनी तिसरें मत आशिल्लें तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटिंग फेसबुक चॅटिंग जाता ते जावप ना. आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपले इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय. हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें आनी हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें. तर काही सीईसी मेंबर म्हणूंक लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय, करपाकूच जाय चॅटिंग. सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा. आनी हेका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे जे शटडावन करपाक जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता. आनी हे सोशल मिडियाचेर आमी घालपाक जायनाशिल्ले. आनी हे सोशल मिडियाचेर आज हो लास्ट ट्रॅक गेला आनी हो ट्रॅक परत येवपाक जाय हें अजुनूय म्हाजें मत आसा. कारण हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सीईसी मिटिंगेन बरे टॅलेंटेड भुरगे आसात. तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी. म्हणजे पार्टी जी बंद करूया म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना. म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या. पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना. आरजी पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय. इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता. पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. देव बरें करूं. फोंडेची पोटवेंचणूक जावची ना हाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान तांणी दाखल केल्ली याचिका निकालात काडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरलो. मात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 151(a) अंतर्गत उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ ह्या तरतुदी वयल्यान
कायदेशीर वाद अजून कायम आसा. संबंधित प्रलंबित प्रकरणात डॉक्टर भाटीकर हाच्या वकिलाक कायदेशीर मुद्दे मांडपाची न्यायालयान परवानगी दिल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता जुलयात जावपाची आसा. सोडण पंचायत वाठारात एका घरात लागिल्ल्या उज्यातला सून 55 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयले. जाल्यार तिची दोनूय भुरगीं चली आनी चलो ही 2 भुरगीं बेशुद्ध पडलीं. उज्याची ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडिल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचो स्फोट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा. चोडण पंचायत वाठारांतल्या खैराट वाड्याचेर सर्गेस दयानंद वळवयकार हांच्या स्लॅबाच्या घरांतल्या हॉलाक उजो लागलो. ह्या उज्यात हॉलांतल्या टीव्ही सयत हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान आनी फर्निचर जळ्ळे. उजो लागलो तेन्ना घरांत सपना मापारी आनी तिची दोनूय भुरगीं न्हिदिल्लीं अशी म्हायती मेळटा. सपना ही उज्यात लासून तिका मरण आयले जाल्यार धुवरान घुसपटिल्ल्यान चलो आनी चली बेशुद्ध जाली. तांचे जीएमसी सध्या उपचार सुरू आसात. घरांतलो सिलिंडर वेळारच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पोरणे गोंय वाठारांतल्या दायज थळां आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला. पोरणे गोंय भोंवतणी सुमार 4,04,000 मीटर जमीन तशेंच सांताक्रूज वाठारांतल्या मँग्रोव आनी मिठागरांच्या कांय भागांनी उदरगतीचेर बंदी आशिल्ले वाठार अशें जाहीर केल्या. देखून ह्या वाठारांनी खंयच्याय प्रकाराच्या बांदकामाक बंदी आसतली. शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला हो निर्णय घेतला अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर व्हरपा खातीर दर म्हयन्याक 14 लाख रुपया मेरेन खर्च करता. काकोडेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात कोयर धाडपा खातीर वर्साक सुमार 1,68 लाख रुपया खर्च जाता आनी शारांत अजूनय कायम स्वरुपाचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प नाशिल्ल्यान हो प्रस्न गंभीर जाला. मजगती 15 टीपीडी बायो मिथेनेशन प्रकल्पा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन केला. सोनसड्यार कायम स्वरुपी कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची मागणी तांणी केल्या. संसदा म्हणटा तो आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांव एक भांगरा तांत दिवपी कोंबडी जाल्ली आहा आनी हे सामकें ही भांगरा तांती सामकी कशे भाशेन साठोवपाची हें सामकें मडगांव म्युनिसिपालिटीन सारकें एक डायरेक्शन केल्लें आहा आनी तें तांकां कायम चालू करतलें. ऑन 12 मार्च 2024 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की मिनिमम 15 टन्साचो प्लांट घालचो म्हणून बायोमिथेनेशन सो दॅट इट कॅन ट्रीट वेट वेस्ट समजला. तो घालचे सुवातेर काडला आनी 5 टीपीडी प्लांट घातला ड्राय वेस्ट जोडोवपा खातीर आनी वेट वेस्ट आहा तो कंटिन्युअसली हातोयता काकोरा समजला. कितले ट्रान्सपोर्टेशनाक कॉस्ट जालो पडटा. 2 हे आसा तेका फर्नेसीस आसा 2 चिमणी आहा एक चलना आनी दुसरे 5% हें आसतालें म्हणटाले ते वेस्ट 5 टन सपोज थिंग जोडयले जाल्यार 5% हें उरतालें म्हळ्यार 50 हय एश उरतालें. तूं वचोन पळया थिंगा 4 कायली सुद्दां एश जालना. हेजो अर्थ कितें की जो 5 टन्स कॅपेसिटी आसा तो जायना थंय. पयलीं हें घातिल्लो बायोमिथेनेशन प्लांट एसजीपीडी ग्रावंडार थंय ओडेस्कोटी गेले हेंच नासतना बंद पडलो तो स्क्रॅप जालो. तूं हे कोणाल पयशे म्हण हें मोडटा ते तुमचे स्वता पयशे आसले जाल्यार तुमी हे भाशेन उदास करता आशिल्ले हें मडगांवकारांक तुमी सांगपा जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटी ही खुबश्या कारणां खातीर गोंयभर फेमस आसा. ते मागीर गार्बेज कलेक्शन आसतलें, गार्बेज डंपिंग आसतलें जावं गार्बेज हँडलिंग आसतलें, त्याच बरोबर आनी वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण सगळ्यांत चड जर मडगांव म्युनिसिपालिटी फेमस जालें म्हणजे आमच्या फाटल्यान जो दिसता तो सोनसडो गार्बेज प्लांट. हो सोनसडो गार्बेज प्लांट म्हाका दिसता 2011 बंद. जो ओरिजिनल कंपनी जी हो प्लांट चलयताली त्या कंपनीन हो प्लांट सोडलो. नंतर प्लांट हो मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन गेलो. पूण हांगा गार्बेज
मडगांव म्युनिसिपालिटीन चडांत चड गार्बेज जी आसा ती पयलीं सालगांव आनी मागीर काकोडा करपाक स्टार्ट केली. रुपया गार्बेज जी आसा वेट गार्बेज ती ट्रान्सपोर्टेशन करपाक म्हणजे हांगच्यान काकोडा धाडपाक लागून 14 लाख रुपया मोडटा, जे वर्साक 1.68 करोड सुद्दां जातात. सो विचार केलो जाल्यार ह्या पयशांची मडगांव म्युनिसिपालिटी जे फाटले कांय वर्सां मोडल्यात त्या प्रमाणे एक स्वतंत्र प्लांट तांकां येता आशिल्लो आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की तांणी तो गार्बेज प्लांट मोठो करचो, पूण तांच्यांनी जमलो ना. आतां कावन्सिलाचे टर्म काबार जावपाक आयला. अजून पर्यंत मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन म्हणजे फाटली एक 5-10 वर्सां जातली म्हाका दिसता की तांचे कडेन प्लांट स्वताचो प्लांटच ना आनी ते फूल डिपेंड आसा तेजेर. मडगांव म्युनिसिपालिटीक अत्यंत गरज आसा, कारण तांचे कडेन 35 टन वेट गार्बेज जाता आनी एक 15 टन सुमार ड्राय म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट हे जाता. सो हाका ट्रीट करपाक फ्युचराक हो प्रॉब्लम जो आसा तो हँडल करपाक लागून तांकां अत्यंत गरज आसा आनी तो येतलो काय ना हाजेर मडगांवचे कावन्सिलूच न्ही जाल्यार आमदार आनी बाकीचे आमदार हांणी बसून सिरियसली चिंतपाक जाय. एक्चुली विचार आतां पर्यंत जावपाक जाय आसलो तो जालो ना. म्हणून टी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव खूब म्हणटा. राज्यात 16 आणि 17 मेक नेटान वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. गिरी ग्रीन पार्क जंक्शनावयल्या उड्डाण पुलाचेर शुक्रारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी पेडणेचो श्रेयांश तेली हाका उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. मजगतीं इनोवा कार चलोवप्यान नेटान गाडी हाडून स्कुटरीक धपको दिवपी केरळांतलो 66 वर्सां पिरायेच्या नितीन बालनाक साळगांव पुलिसांनी अटक केल्या. पुलिसांची फुडली चवकशी सुरू आसा. पावसाच्या दिसांनी डेंग्यू चिकनगुनिया सारखी हेर दुयेंसां जावची न्हय, ताका लागून घरा लागसार वा हेर सुवातेर उदक सांठोवन दवरचें न्हय अशें आवाहन UHC पणजी भलायकी अधिकारी डॉक्टर विद्या परब हांणी राष्ट्रीय डेंग्यू दिसा केला. जळारी पैदास जावपा खातीर फक्त हळशिकावण्या उदकाची गरज नासता. टायर, बालदी वा हेर आयदनांत एकठांय केल्लें निवळ उदक लेगीत जळाऱ्यांचें प्रजनन केंद्र जावपाक शकता. देखून आपल्या घरा भोंवतणी नितळसाण दवरपाचो सल्लो भलायकी खात्यान दिला. Colleges in the Panjim area, but my special appeal, and I would like to thank the media. You know, they have been very important partners in this activity because कितें आसा धाकट्या हॉलान मिटींग गेले उलयले आनी गेले पण ते खुबशे लोकांक पावंक शकता बिकॉज ऑफ द media through their channels, through the print and cable channels, they are, you know, YouTube and all, they have been reaching it. So thanks to them for their continuous support in this campaign. And I feel that if you all resolve today that 16th May, I mean, you know, 30th is State Food Day. So, you know, as a state, let us, you know, get a good certificate, so to say, that we also can be dengue free, or we have a good anti-dengue or dengue control campaign. Let that message go to the tourists. And finally, I feel that we have to, you know, approach tourism department. कित्याक आसा आता पयला खूबशे फ्लॅट Airbnb म्हणून रजिस्टर म्हणून जाल्ले आसा. So they are giving these flats or bungalows to the tourists. Okay, so they booking करता, they spend some time, they go. So थंय ते फ्लॅटान कितें जाता कोणाक खबर ना. So if we can get a list from the tourism department, थोडे तरी आमी फ्लॅटां आनी which are registered with them, we can approach, because you know today the situation आमी म्हणटा Goa is a small state, पण आमी पळयता resident population जर 18 लाख आसा,
गोंयान 1,10,00,000 टुरिस्ट येयले 2025. So you just imagine the entire discussion is starting to change. परत आम्ही जे उलयता, tourists will be a very important component in our control program. At least word of mouth, and they will go back to their state. And if they control dengue, we should say thanks to Goa that they have taken a good message. Mosquito of dengue, like Aedes mosquito asa, तो specially breed जाता in cool places, little water, like flower pots, like आमचे any stagnant water means in a like आता म्हणजे picture एक photo show केलो of that coconut. आमचे म्हणजे हांव before coming to the urban health center I met चिंबेल आणि चिंबेल आमकां आमी जो problem face करताले in that GMC surrounding of that coconut tree. Every time ते कितें करताले when आमी जेन्ना अशे सगळ्यांक नोटिसीस काडले अराउंड दॅट GMC हॉस्पिटला कडल्यान भायल्यान जे घेवन बसता सो तेंच्यांनी ते जे वेंडर्स आशिल्ले पळय लोकल वेंडर्स तेंच्यांनी कितें केलें की आमचे नोटिसी येतकीच की सगळे ते उखलिले आनी व्हरून आपल्या घरा कडेन व्हरून डंप केले इन द कुर्का आनी दॅट सराउंडींग एरिया. अशें जालें की GMC कडेन सगळें ओके जालें आनी हेंच्या घरा कडेन मागीर मॉस्किटो ब्रिडींग जालें आनी थंय स्प्रेड जालें. सो बेजिकली आमचें इंटेंशन अशें आशिल्लें की ते ती एरिया क्लीन करपाचें. म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी म्हापशा शाराविशीं आशिल्ल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. शारात सुरू आशिल्ल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंग कामां सावन ते पावसांत हुंवाराची स्थिती टाळपा खातीर केल्ली उपाय येवजण, कोयराची समस्या आनी हेर विशयांचेर म्हायती दिली. तिणें आपल्या कार्यकाळात पुराय जाल्ल्या उदरगतींच्या कामाचो आढावो दिलो. म्हापशे मार्केटांतले सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की म्हापसाचे मार्केटांतले रोडांचे कितले हायलायट जाताले एवरी टायम आनी मार्केटान जे रोड्स आसा ते अंडरग्राउंड केबलिंग खातीर सगळे ओपन केलेले आसले आनी रिइस्टेट केल्ले आसले पूण हॉटमिक्स जावन नासले आनी तेजो जो प्रपोजल आसलो तो आमदारा थ्रू गेल्लो हॉटमिक्स करपा खातीर आनी आमदारा कडसून आतां तो अप्रुवल जावन PW डिपार्टमेंट आसून तो अप्रुवल जावन आतां हॉटमिक्स आमच्या माजरान चालू आसा. हॉटमिक्स करच्या पयलीं आमदाराचो मेन इनिशिएटीव आसलो की ते रोड जे ड्रेनेजी आसा आनी रोड आसा तो एका लेवलाक येवपाक जाय, नाजाल्यार कशें जाता रोड वाडटा आनी ड्रेनेजी सकयल वयता आनी ते मागीर उदक आसा ते सगळें शॉपांनी वयता. म्हणून तेजो प्रयत्न आसलो की ते मिलींग करपाचें म्हणून. त्याच तरेन तेणी ते पयलीं सगळें मिलींग करून घेतलेलें आसा आनी आमी काल सुद्दां गेल्लेली इन्स्पेक्शनाक तेन्ना आमी पळयलां की आतां हॉटमिक्स चालू आसा आनी मिलिंगेचो ते मिलींग जावन तेजेर हॉटमिक्स जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता म्हापशान ते मेन शकुंतलाची एरिया आसा थंय मिलींग जाल्लें आसा आनी हॉटमिक्सूय जाल्लें आसा. आतां जी भितरली एरिया आसा ती फेज वायज आमदार सगळें करून घेतलो आनी म्हाका दिसता म्हापशाकारांक म्हणजे म्हापशाकाराचो सदांच हांगा पयलीं येयल्या उपरांत तेजो म्हापसा मार्केट असोसिएशनाचो पयलो क्वेश्चन आसतालो की म्हापसान मार्केटान हॉटमिक्स केन्ना जातले काय म्हणून. पूण आतां हे म्हापशान मार्केटान हॉटमिक्स बरे तरेन चालू आसा आनी सगळे मार्केट हे हॉटमिक्स जातले. त्या खातीर हांव आमदाराक तेणी हो बरे तरेन मिलींग करून हॉटमिक्स केल्ल्या बद्दल हांव ताका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. एक म्हापशेकारांक हितून रिलीफ मेळ्ळेलें आसा आनी सगळ्या मर्चंटांकूय बरे तरेन एक सुविधा मेळटली आनी आमचे PW मिनिस्टर तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे CM तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या मार्केटाचेर लक्ष दिल्लें आसा. तशेंच आमच्या आमदारान वॉर्ड नंबर 9 हे थंयसर अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें ते HT जाल्लें प्लस LT जाल्लें आनी म्हाका दिसता भरपूर 2 वर्सां वायज जाली की तेजेर रिस्टेट जावन ते हॉटमिक्सा खातीर पेंडींग आसलें ते सुद्दां तेणी केल्लें आसा. थंयसर सिवरेजीचे प्लस वॉटर पायपलायन हेजेर सुद्दां बरे रितीन जे कितें इश्यूज हायलायट जाले थंयसर जे टायमार हॉटमिक्स करतात ते टायमार मिलींग करतात ते टायमार तेन्ना ते सुद्दां तेणी रिजॉल्व केल्ले आसा. बदलते हवामान आणि ट्रान्सपोर्टाच्या खर्चाक लागून भाज्याचे दर तेंगशेर पावल्यात. गोंयांत चडशा भाज्यांची आवक शेजारच्या राज्यांतल्यान जाता, जाका लागून येरादारीचो खर्च तशेंच तापमानात जाल्ल्या बदलाक लागून भाज्जेचे दर बरेच वाडल्या. वालपापडेचे दर 160 ते 240 रुपया किलोचेर पावल्यात. टमाट 40 ते 60 रुपया किलो जाल्यार काने बटाट 24 रुपया किलो आसात. लिंबू 10 रुपयान फकत एकूच मेळपाक लागला.
वाडट्या म्हारगायेंत जेवणातलो महत्वाचो घटक म्हळ्यार भाजी म्हारग जाल्ल्यान सर्वसामान्यांच्या बोल्साक फटको बसपाचो हुस्को वाडला. मडगावच्या रवींद्र भवनात 2 दिसांच्या पुरुमेताच्या फेस्ताची सुरवात उमेदीन जाली. पारंपारीक वेगवेगळ्या तरेचे सामान विक्रेक आयला. गोयची उत्पादनां, खाणा जेवणाच्यो वस्तू आनी थळावी संस्कृताय हांचो मेळ आशिल्ल्या ह्या महोत्सवात 40 परस चड दुकानां आसात. गांवगिऱ्या उद्योजकांक एक मंच दिवपी ह्या उपक्रमाची मंत्री दिगंबर कामत हांणी तोखणाय केली. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. ते पुरुमेताचे फेस्त हे ट्रेडिशनली मडगांवां पणजे बाजारांत जाता. मडगांव हांगा जाता अपोजीट कदंबा बस स्टँडाच्या अपोजीट. पणजे गेल्यार ते हाजे कडेन जाता आमचे डेपो हावसाच्या मुखार थंय जाता. ताजे भायर वचून आतां म्हाका दिसता पुरुमेताचे फेस्त गव्हर्मेंट लेवलाचेर डिपार्टमेंटांनी स्टार्ट केलां. इट मे नॉट बी ऑन लार्ज स्केल, पूण लोकांक एक संवय पडटा आनी लोकांक एक कितें जाय जाल्यार हांगा पर्सनली पळोवन घेवपाक मेळटा. नाजाल्यार पुरुमेताच्या वेळार इतली गर्दी पडटा की बरो मनीस कोण घेवपाक सोदता तो वचत ना पासयना. हांव दिपाली नायकाचें अभिनंदन करता की ताजे कडेन इन्चार्ज आहा. ताणें रवींद्र भवनाच्या सहकार्यान आनी गोंयची गिरेस्तकाय तांच्या सहकार्यान वेर्मा डिमेलो आसा, बाकीचे तांचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसात, तांच्या सहकार्यान हें एक बरें पुरुमेताचें फेस्त हांगा घडोवन हाडलें. हातूंतल्यान प्रत्येक जाणाक पर्सनली स्टॉलाचेर वचून पळोवन घेवपाक मेळटा. ही तातले तातूंत भितर समाधानाची बाब. बाजाराक एक फावटी आमी भुरगेपणां वताले पळोवपाक सगळे, आवयचे बरोबर हांवूय वतालो. म्हाका याद आसा की सगळ्यांत चड खारें म्हणटा तें त्या वेळाचेर पुरुमेताच्या फेस्ता लोक घेताले. कित्याक मागीर पावसाक तुका खारे सुंगटां, बोंबील येताले, त्यो हे येताल्यो आनी कितें तरी कारवारच्यान कितें तरेतरेचे आसताले. हे सगळें घेवन दवरताले आनी मोरी येताली ड्राय मोरी येताली. मोरी आमकां याद आसा की आमी मोरी भाजून ते हे करून झोडावन बिडावन भाजून बरें तेच जेवताले किंवा शीत जेवताले उन्ना बरोबर. अशे तरेतरेचे आतांच्या भुरग्यांक ते खबरय आसपाना आनी कळपाकय ना. आमी ते ल्हानपणांत जाणा म्हूण जाणा ते कांदे पळयले अशे. आमच्या घरांत बॉम्बे कॅफे कडेन म्हजें घर आशिल्लें नळ्यांचें व्हडलें. त्या घरांत आमचे ते वयर बडयो आनी ते कांदे अशे बांदून अशे सोडिल्ले आसताले. हांव विचारतालो हांव हे कांदे कित्याक सोडटा काय म्हणून. आनी ते केन्नाय जाय तेन्ना दोन चार कांदे उमटावन काडप आनी हें करप अशें ट्रेडिशनल हें आशिल्लें पुरुमेत करून दवरप अशें म्हणून. पावसा मागीर आनी कटकट. आतां ते पयलीं भशेन ना. तरी पूण एक गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न जाता की पुरुमेताचें फेस्त पॉप्युलर करचें आनी ट्रेडिशनल जें जाता तें ऑलरेडी जाता आनी थंय गर्दीय पडटा. म्हणजे सगळे सालसेतीचे लोक पुरुमेताचे फेस्ताक म्युन्सिपाल्टीचे ते हाजेर येता, ग्रावंडाचेर येता. थंय तुका गर्दी इतली पडटा. आनी पुरुमेता फेस्ता बरोबर असल्या आयटमा बरोबर बाकीचे आयटम आसता. कपड्यांची दुकानां कितलींशीं आसता पुरुमेताचे, ताचो पुरुमेता कडेन संबंद आसता. पूण ते सगळे लोक कपडे घेवन विकपाक येतात. पुरुमेताचे फेस्त हे हांणी घाला पळय आज हांगा एक्चुअली दॅट इज द करेक्ट पुरुमेताचे फेस्त अशें हांव म्हणटा. नागपूरच्या आदल्या मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत पांडुरंग देशपांडे हांणी शुक्राराक गोंय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां स्वीकारली. फाटल्या 3 वर्सां परस अदीक काळ आयोगाक कायमस्वरुपी अध्यक्ष नाशिल्लो. फेब्रुवारी 2023 न्यायमूर्ती उत्कर्ष बकरे हांचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत हे पद रिते आशिल्लें. न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी गोंयांत न्याय वेवस्थेत वट्ट 28 वर्सां परस अदीक काळ सेवा बजायल्या. प्रिन्सिपल जिल्लो न्यायाधीश म्हणूनय तांणी काम केलां. दर वर्साप्रमाण अंदुवर्सा पणजे भलायकी केंद्राकडेन पुरुमेताचो बाजार भरला. वेगवेगळे तरेचे सामान विक्रेक आयला. पावसात नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान आदल्या तेंपा सावनूच पुरुमेत बाजाराक येवपी खारें नुस्तें वा हेर पुरुमेताच्या सामानाक खूब मागणी आसता.
ते खातीर ह्या बाजारात सोला, गांवठी मिरसांगो, कांदे आनी पावसात लागपी हेर सामान विकपाक हाडिल्लें. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. खूप वर्सां म्हाजी आई येताली तिच्या फाटल्यान आतां हांव येता. आतां जाली खूब म्हाका जाली आतां 10-15. आणि किती किती सामान गोंयचे आमचे हाडला तितले आमचे गोंयचे सोडून आलेलो भाव कसो आहा? भाव तसोच आसा. 70 रुपया पड तांदूळ आनी अळसाणे 300 रुपया पड. आणि सोला 300 रुपया पड, आमटाण 300 रुपया आणि आम्याची सोला 300 रुपया. आणि हे आहा खारे खारे सुंगटां आहा मानशेची आनी गालमो आहा 250 रुपया पड आनी 200 रुपया गालमो. आणि लोक येतात लोक येता आयचूच येयले आयज सांग कितले दीस आसतले? 3-4 दीस आसता. आणि कितें सांगपाक ट्रेडिशनल आहा आमचे गोंयचे आदलेच आतले ते आमी अजुनूय शेतान लायता करता आनी हाडटा. आणि लोक मुद्दम येताय का? लोक येता रावतात आमकां पणजे फेस्ताक आसात लोक रावता येता मागीर. हे पुरुमेरे तर वर्सान एकदा येता आमी घेवन हांगा 4 दीस बसता. आणि कितें गोंयचे हय कितें? हे सगळे गोंयचे भायले कांय ना. आमी रोयता तेच घेवन येता. तुमी कितें लायता पोरसां? आमी लायता पोरसां मिरसांगो सगळे आमी लायता. आणि लोकांचो इतले असो कोहे सपोर्ट आहा? येता लोक येता म्हणून आमी येता न्हू हांगा व्हरपाक. स्पेशली हे आमचे गोंयचे चड व्हरपाक गोंयचेच लोक व्हरोंक येता म्हणून आमी वर्साचे वर्सा येता हांगा. ते येता म्हणून आमकां हे न्हू. आणि कितें कितें आहा तुकडे आतां? सोलां आहा, आमटाण आसा, आम्याची सोलां, अळसाणे, चवळी, नाशणे सगळे आमटाण, तांदूळ हे सगळेच फ्रेश? हे आमचे सगळे मिरसांगो. मिरसांग्यो तिंगाच जाता? आमीच रोयता. यो ह्यो तांबडे आमचे गांवठी मिरसांगो रोयले. ह्यो आमी म्हापशा 1200 दिले किलो. 1200 किलो दिले. हांगा आतां 1000 लायले. आतां पावस पडले बरें. शुक्रारायचा आमी म्हापशा चडशे लोक हेच वतात? ह्यो आमच्यो गांवठी न्हू. मसाल्या कोडी नुस्त्याचे. कितें हाडटा ते नांव ते मिरसांगेचें? ह्यो मसुरी मिरसांगो बारीक. वेर्णाच्या केसरवाल वाठारांतल्या टोयोटा शोरूमा लागसार रसायनीक कंटेनर व्हरपी ट्रक उमथल्ल्यान व्हड प्रमाणात येरादारी आडखळून पडली. रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान बरीच निसर जावन दुचाकी निसरल्यो. हे घडणुकेक लागून कांय वेळ येरादारी आडायली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस आनी उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसलीच जिवीतहानी जावना. कितें जालें तूं पळयलो कितें जालें? ते बेश्टे तो हो येतलो मदीं गाडी येयली मात्र सायडी घालून गाडी पड्डी जाली तेजी. सो आतां तें केमिकल ते सो सगळें रस्त्यार कोण पडले? ना कांयच प्रॉब्लेम कोणाक जावना. स्कुटरी पळयले आमी पडलेल्यो दोन दीस. आतां मातशें स्लीप जाली दुकानात कांय प्रॉब्लेम जावना बेश्टे ते गाडी हे घालून हे जालें. एक्चुअली काय खबर ना ते पण कितें मेडिसीन कितें यूज करता आतां कितें जाल्यार माती आतां टायरा लागून फुडें फुडें वयता न्हू. मागीर पळय आतां आनी खंय दिसता जाल्यार आमी मारतले. सद्या आमी स्टँडार रावला हांगा. तेंचें काम जातकीर मागीर आमी वचपाची डिसिजन घेता. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.